नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कुंकळे नेसाय वाठारांत संपत्तीच्या वादांतल्यान फारपेट 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। एम.व्ही. रावाचे राजकीय कनेक्शन परत एक फावट चर्चेंत। व्यंकय्या नायडूचे गोंय भोंवडेर परतून दिश्टी पडलो एम.व्ही. राव। दारबांदोड्यार सांकोड्ड्या गांवठी बॉम्ब फुटून रानदुकर जखमी। पर्यावरण अभ्यासक रमेश जरमेकारान उक्तायली तिडक। परवरे आंबेडकर भवना खातीर खात्यान जमीन केल्ल्या संपादीत। केंद्रीय मंत्री आठवले वांगडा जाल्यार सकारात्मक चर्चा। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात जाला घोटाळो। काँग्रेस फुडारी विर्यातो फर्नांडिसाचो आरोप। दत्तवाडी म्हापशा जाल्ल्या भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंटांत एकल्याक जाग्यारूच मरण, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। बेरेस्तारा राती म्हापशे दत्तवाडी हांगा भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंट जालो। ह्या सेल्फ एक्सिडंटांत कुचेलीच्या मेहबूब खान पठाण ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। ह्या अपघातांत ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका मरण आयले। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती मंगळारा 2 तारखेक 10:30 ते 11 वरांचेर मेहबूब खान पठाण व हिमालया बायक GA03 AU 5653 ह्या गाडये वयल्यान म्हापसा वाठारांतल्या दत्तावाडी हांगासर सेल्फ एक्सिडंटान मरण पावलो। जो रोड सकयल म्हापसा मारुती टेम्पलाशीन वयता आनी वयल्या वाटेन झेवियर कॉलेजी मेरेन पावता ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचेर काल राती 10:30 ते 11 वरांचेर सेल्फ एक्सिडंटान मरण पावलो। थळाव्या जाग्याचेर म्हापसा पुलिसांनी तपासणी करून पंचनामा केलो आनी मेहबूब खान पठाण हाची डेड बॉडी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान GMC मेरेन ट्रान्सफर केली। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा वसोटीकर। संपत्तीच्या वादांतल्यान कुंकळे नेसाय हांगसर फारपेटीची घडणूक घडली। वट्ट 3 फावटी घराचेर गोळीबार केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिशेन 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत हालीं तेंपार फारपेट सारकिल्ल्या प्रकरणांनी वाड जावपाक लागल्या। गोंय आतां बिहार राज्य जावपाच्या वाटेर आसा। फाटल्या म्हयन्यांत मडगांवां फारपेटीचो प्रकार घडिल्लो। आतां असोच प्रकार कुंकळेच्या नेसाय वाठारांत घडला। वट्ट 3 फावटी घराचेर फारपेट केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। संपत्तीच्या वादांतल्यान हो फारपेट जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणा वयल्यान मायणा कुट्टरी पुलिसांनी 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती मुगाळी नेसाय हांगा वन्सी फर्नांडीस हाच्या घराचेर 11च्या दरम्यान अचकीत गोळीबार जालो। हातूंत भितर 3 गुळयो जाल्ल्यो ज्यो जाच्या घराक लागल्यो आनी ताच्या घराची थोडी नासधूस जाली। ह्या प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिसांनी निलेश वेर्णेकार आनी 2 अज्ञाता विरुद्ध IPC सेक्शन 336 आनी आर्म्स एक्टा अंडर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। सध्या निलेश वेर्णेकार आनी ते 2 अज्ञात हे फरार आसात अशी माहिती मायणा कुट्टरीचे पुलीस निरीक्षक अरुण देसाय हांणी दिल्ली आसा। ह्या वादाचें कारण म्हणल्यार जो वन्सी फर्नांडीसाच्या घरा मुखार जो एक प्लॉट आशिल्लो तो डेव्हलप करपाक घेतिल्लो आनी ताका लागून वन्सी फर्नांडीस कोर्टाक गेल्लो। कोर्टाक गेल्ल्या त्या रागा कारणान निलेश वेर्णेकार हाणें ताचेर गुळी झाडली अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव वरुण गुरू मतलकार।
दारबांदोड्या साकोड्या गांवठी बॉम्ब फुटून रानदुकर जखमी जालो. रानान दवरिल्लो गांवठी बॉम्ब दुकराचे तोंडान फुटलो. जखमी रानदुकराचो हो फोटो पर्यावरण अभ्यासक रमेश जर्मरकार हाणें कॅप्चर केला. गोंयांत फासक्यान अडकून बिबट्यांक मरण येवप, गांवठी बॉम्ब फुटून रानटी जनावरांक मारप असले प्रकार सर्रास घडटातूच. असोच एक दुर्दैवी प्रकार साकोड्डात धार बांदोड्या घडलो. रानात दवरिल्लो गांवठी बॉम्ब फुटून रानदुकर जखमी जालो. रानदुकराचे तोंड फुटून तुटून पडला. हो जखमी दुकर व्हाळात उदक पिवपाक आयिल्लो, मात ताका उदकय पिवपाक मेळ्ळें ना. हो प्रकार खऱ्यांनीच पळोवपाक सामको दुखदिणो. पर्यावरण अभ्यासक रमेश झर्मेकारान आपले कॅमेऱ्यान हो खीण कॅप्चर केलो. हे घडणुकेचेर ताणें तिडकय उक्तायल्या. पळयात ताचें म्हणणें. बेजिकली आमी फिल्डार पळोवपाक वताले तेन्ना तो उदकाच्या मदीं रावल्लो आनी सामकें उदीक पिवपा खातीर. पूण ताजें अशें जाल्लें की म्हाकाच पयलीं कळोंक ना की ताका तो कसलो प्राणी आसा. सो मागीर पळयता जाल्यार बायनॉक्सान दिसलो की तो दुकर म्हणून. आनी दुकराचें तोंड आसा तें एंटायर फुटल्या. कळ्ळें न्ही, इज ट्रायंग टू उदीक पिवपा लागून. पूण ताका तें जावपाक शक्य ना, बिकॉज मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की ताजे जो कंट्री बॉम्ब म्हणटा आमी, म्हणजे गांवठी बॉम्ब घालता, ताजो ब्लास्ट जावन तो फुटला बेजिकली ताजें तोंड. सो युजली लोक अशे जंगलात घालता आनी तातूंत कशें जाता, अशे प्राणी आसा ते कितें तरी खावपाक म्हणून वता आनी फुटोवन वता तोंडां तेंची. सो केन्ना केन्ना ते मरोन वता, पूण केन्ना आसता ते इंजर्ड जाता आनी अशे थोडे दीस तुका दिसता जंगलात खंय तरी आनी मागीर ते मरता. डेफिनेटली तांकां खावपाक मेळना कांय ना. पूण कशें आसता, निसर्गाचो जो बॅलन्स जावपाक जाय म्हणून हे सगळे घटक आसा ते खूब आमच्या खातीर इम्पॉर्टंट. बिकॉज मनीस उरतले जाल्यार हे प्राणी आसा ते जगाप तितलेच इम्पॉर्टंट आसा आनी तांचें संरक्षण करपूय तितलेंच गरजेचें आसा. ताका लागून ह्यो खंय तरी गोश्टी आसा त्यो स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. सो लोकांक मेरेन पावपाक जाय की बाबा अशें करपाक जायना, किंवा अशें जालें जाल्यार आपणाक खूबच वायट दिसता. सो आपल्या मनशाचेर ताजो परिणाम जातलो फायनली, कळ्ळें न्ही. सो हे खूब म्हत्वाचो घटक आसा की निसर्ग प्रोटेक्ट केले जाल्यार आमी रावतले. निसर्गांतले घटक आसा जाल्यार आमी रावतले, ना जाल्यार आमचे लोकांचे म्हणून सेम जातले इश्यूज. मोठे मोठे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक सुरू जाता. सो हे खंय तरी अवॉयड करपा लागून हे आसा खूब, म्हणजे हे जाणून घेवप खूब गरजेचें आसता लोकां खातीर. ओके, आनी ते अंडरस्टँड करून, आनी जी नवीन पिढी आसा तांच्या खातीर तरी खूब इम्पॉर्टंट. बिकॉज तेच लोक आसा ते नवीन पिढी फुडें हे कंटिन्यू करूं शकता, राखूं शकता. आनी ते राखीना जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन आसा तांकां हे पळोवपाक मेळचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्वरी आंबेडकर भवना खातीर समाज कल्याण खात्यान जमीन संपादीत केल्या. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वांगडा हे विशीं सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. SC खातीरच्या येवजण्यांचो तितलोच लाव लोक घेनात हे विशीं एक खासा बसकाय फळदेसाय हांणी घेतली. मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुटसुटीत करपाचेर खंय काम चल्लां. SC खातीर ज्यो येवजण्यो आसात त्यो त्या लोकां मेरेन पावनात. देखून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन SC संघटना वांगडा खासा बसका घेतली. सरकाराचे ज्यो योजनो लोकां मेरेन पावोवपाचें काम करचें अशें आव्हान मंत्री फळदेसाय ह्या संघटनेच्या वांगड्यांक केलां. सोशल वेलफेरान आमी एक जो कितें बॅकलॉग आशिल्लो तो सगळो क्लियर करून आयज आमी अप टू डेट आयिल्ले आसात. आय एम सिटींग आतांच व्हडली एक मिटींग घेतली हांवें. SC खातीर ज्यो स्किमी आशिल्ल्यो ते इम्प्लिमेंटेशन जायनाशिल्ली. ओके, म्हणजे SCचे खुबशे अवेरनेस नाशिल्ले किंवा ते संघटन आमचे सारके जायनाशिल्ले. सो आय कॉल्ड ऑल SC ऑर्गनायजेशन्स, एक 5 ऑर्गनायजेशन, एक तांचे जे हेड्स आसात, कमिटीज आसा, about 20 people they came. I sat with them for 2 hours आणि तांकां त्यो स्किमी एक्सप्लेन केल्यो अँड आय हॅव गिवन देम द टोटल एलिजिबिलिटी कशी आसा. ओके, एक 16 स्किमी SC खातीर आमचे आसा. त्यो 16 स्किमीचे बजेटरी एलोकेशन आसा ते इम्प्लिमेंटेशना वचपाक जाय आनी फुडें जाय जाल्यार करपाक जाय. बाबासाहेब आंबेडकर भवन बांदपा खातीर खात्यान पर्वरी हावजिंग बोर्डाची जमीन संपादीत केल्या. हे विशीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कडेनूय सकारात्मक चर्चा जाल्या अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो
एक भवन बांदपाक पळयतात ताजेरय चर्चा केली आनी ताजें आमी हें केलां जमीन संपादन करपा खातीर प्रक्रिया पूर्ण केल्ली आसा. ह्यो गोश्टी मुखार वतल्यो. सोशल वेलफेअरांतल्यान आमचे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसा ती आमी पावसा खातीर होल्ड केल्ली आनी बजेटींग आसा तें कमी आसा म्हणून म्हाका भंय दिसताली की आमचो फाटलोच बॅकलॉग करतलो जर जाय जाल्यार पेंडींग एप्लिकेशन आहा न्ही पेंडींग एप्लिकेशन आसा तीच ह्या बजेटान एलोकेशन जालां तें जालें ना. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेन आय ओपन इट अप इमिडिएटली विदिन 2 months that will get exhausted and all the people from other constituencies will not get. So I'm trying to develop a mechanism. Everybody should get an opportunity in every constituency. There should be people who are visiting. नाजाल्यार हांव आयज गेल्लो आनी परत त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतले परत वतले अशें जावपा जायना. म्हणून आय एम ट्रायंग टू पूट अ मेकॅनिझम वेरीन दीस आमकां जे बजेट आसा तातूंत जे कोणी आतां पर्यंत अवेल केले ना खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आय वील ट्राय अँड फायंड आउट दोज एप्लिकेशन फर्स्ट आनी तांकां पयलीं दिवपाचें. सगळ्या मतदारसंघातल्या लोकांक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो लाव मेळचो हे खातीर प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचें खंय काम चालू आसा. 1 लाख इन्कम आसा आनी मागीर ते वयर पावले जर जायत मेळना ताचे खातीर पूर्ण हें जायना. सो वी हॅव आस्क्ड इन सर्टन हें आसा पळय न्ही ते 1,20,000 आशिल्ले ते 2.5 लाखाचे इन्कम क्रायटेरिया बी करून आमी मातशें एलिवेट करता. पण म्हारगाय वाडली आमचो स्टँडर्ड वाडलो तशें ते इन्कमूय वाडपाक जाय. दीस स्किम्स वेर डिजायन इन 2002. सो देन आफ्टर त्या वेळा वेले आतां परिस्थिती वेगळी आहा. सो ते तुमी इन्क्रीज करता ते इन्क्रीज करपाक आमी घाल्ले आसा कळ्ळें न्ही. आनी त्यो स्किमी जर तांच्या म्हणजे तांचे जे NGOs आसात त्या NGO कडेन आमी उलोवन केलें आनी तांचे कडेन जबाबदारी दिल्यो जाल्यार दे वील कम अप. ते मूव जातले अवेरनेस जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या आयोजनात घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात पूण गोंयच्या कंपन्यांक एकूय कंत्राट दिवंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्त जावपाची आसा म्हूण तुमकां 9 वर्सां पयलींच खबर आशिल्लें जाल्यार तुमी आयत्या वेळार कंत्राटां दिवपाक कित्याक रावले असोय प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. आमचो प्रधानमंत्री आयिल्लो टू इनॉग्रेट द गेम्स बट हाच्या फाटल्यान द होल लॉट ऑफ करप्शन दॅट हॅज गॉन इन हातून खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या लोकांक आमचे टॅक्स पेयर जे आसा तांचे सगळे पयशे कोणाच्या तरी पॉकेटान गेल्या. एकट्याच्या न्ही बट मेनी मोर एट द हायस्ट लेवल. सो पयल्या सुवातेर एक कन्सल्टन्सी फॉर्मान which I don't know whether ही चीफ मिनिस्टराची आमच्या दोतोर सावंताची फेवरेट फॉर्म पण तांकां फायनलायज केले. अमाउंट जो आसा तो बरो ह्यूज आनी ताजो पळय कॉम्पिटिटर आशिल्लो. आमी तर स्टडी केले तेन्ना आमी एक्झामीन केले तेन्ना इट लुक्स लायक अ डमी फॉर्म हाडलेलो दाखोवपाक की आनी एक कॉम्पिटिटर आसा म्हणून. GFR rules say there have to be 3 bidders. फक्त 2च आशिल्लो आनी ताजे एक पॉइंट सिस्टम आसता कशें इव्हॅल्युएट करपाचें पयले. एज पर द इव्हॅल्युएशन द LOR हाका जाका कॉन्ट्रॅक्ट मेळला पळय ही स्कोर्स अबाउट 90 मार्क्स आनी ताचो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर इज वे बिलो. कॉम्पिटिशनूच ना. ती एक जाली. दीज आर द पीपल नाव जाणी सगळे बाकीचे टेंडरिंग केले पहिले. आम्ही जर विचारी एज पर GFR rules when there are only 2 bidders you go for re-tendering. बट सगळे ब्युरोक्रेट जे आसा पळय आणि आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि सगळे ते सांगतात there was no time. We have to conduct the games. आणि games वर you knew that 9 years back games आसा म्हणून. तू कित्याक रावला सप्टेंबरान टेंडरिंग करपाक. In August you started the procedure and if you were not aware तुमकां जर खबर नाशिल्ली जाल्यार लास्ट असेंब्ली एका MLA स्पोर्ट्स मिनिस्टराची फकाणां गेल्ली. हो मोगा म्हणटा
MVR सदांच गोंयच्या महामार्ग रस्त्यांचे बाबत कामां विशीं थारपी टिकेचो धनी. मात हे MVRाची राजकीय कनेक्शनां सामकी पावरफूल. परत एक फावट होच MV राव कंत्राटदार चर्चेंत आसा. कित्याक पळोवया खासा रिपोर्ट. गोयच्या हायवे रस्त्यांच्या बाबत कामांक लागून सगळ्यात चड टिकेचो धनी जर कोण थारता आसत जाल्यार तो MVR म्हळ्यारूच MV राव हो कंत्राटदार. भाजपा सरकाराचो आनी एका टायमार मनोहर पर्रीकाराचो आवडटो कंत्राटदार अशी MV राव हाची वळख. पत्रादेवी ते बांबोळी महामार्ग जावं वा पणजे राजधानीतली हेर व्हडली कंत्राटां जावं ती हमखास MVRाकूच मेळटाली आनी अजुनूय कांय प्रमाणात मेळटात. मात MV रावाची कामां सामकी बाबत. ताचे उत्तम उदाहरण म्हळ्यार पत्रादेवी ते बांबोळी नव्यान जाल्लो महामार्ग. बाबत दर्जाच्या कामाक लागून हो महामार्ग मरण मार्ग थारला. हे बाबत कामाचेर MVRाचेर जायते फावट खर टिकाय जाल्या. मात अशें आसून लेगीत हे MVRा आड सरकार कांयच करपाक पावलें ना. हें अशें कित्याक? तर MVRाचे पॉवरफूल राजकीय कनेक्शन. MVR हो भाजपाचो खडेगाठ फुडारी माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूचो सामको लागींचो. नायडू जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना ताका विमानतळार स्वागताक MV राव आसताच. ते भायर नायडू गोंय भेटीर MV रावाच्या घरा भेट दिताच अशें म्हणटात. ताचे ह्या नायडूचे कनेक्शनाक लागूनच MVR इतलो पॉवरफूल आनी कितलेंय बाबत काम केलें तरी ताचेर कांयच आनी कोणूच कारवाय करपाक शकनात अशें सगळे उलयतात. आता परत एक फावट नायडू MV राव कनेक्शन मुखार आयला. बुधवारा नायडू गोंयांत आयिल्ले कडेन परतून एक फावट MV रावाचे दर्शन जाले. MV राव गोंयांत नायडूचो सामको उजवो हात. हरशीं केन्नाच भौशीक सुवातींनी MV रावाचे दर्शन जायना. मात नायडू गोंयांत आयलो काय MVR दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुडचडे काकोडा पालिकेन बेरिस्तारा कुडचडच्या काडा हॉलांतल्या दुकानांची पळोवणी केली. कितलेशेच म्हयने काडा हॉलांतल्या कांय दुकानवाल्यांनी भाडें भरूंक ना. देखून पालिकेक 15 लाख सुमार येणें आसा. दुकानांचे भाडें फारीक करपाचो वेळ आतां तांकां वाडोवन दिल्ल्या वेळेन भाडें भरूंक ना जाल्यार दुकान धन्याचेर खर कारवाय आनी दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्षान दिल्या. ऑलरेडी सरान सांगले ते भशेन आमी तांकां 2 नोटिसीस धाडले 145 आनी 140 सेक्शन अंडर आनी जायत जाणांनी भरलाय बीन ना अशें न्ही. पूण आतां पयले ते भशेन आमकां अरावंड 15 लाखाच्या सुमार अजून पर्यंत रिकवरी येवपाची आहा. आतां तुमकां खबर आहा आमी काडा हॉलाचो जो हॉल आहा वयर दिसता तो आमकां रिपेर आनी रिनोवेशन चालू आसता तें अरावंड 1,16,00,000 प्लस ताका AC आहा 1.75 अशें म्हणपाक तुवें तें टोटल आमकां एरिया क्लीन करपा जाय. क्लीन करपा जाय म्हळ्यार कशें आसता गजाल, जे कोणा इंट्रस्ट जर ना तांकां आमी आतां सील मारतले सांगून रिक्वेस्ट केलो. इन्स्टॉलमेंटाचो ऑप्शन दिला आमी तांकां. तर मुखार जर कोणी येना जाल्यार मागीर आमकां ऑप्शन काय उरचो ना की लोक खूब इंट्रस्टेड हांगा घेवपाक. लोकांक बिजनेस करपा जाय कुडचड्यार पूण अशें बेश्टें दवरून काय उरना न्ही. ताका लागून CO आनी आमची एंटायर टीम टॅक्निकल टीम आयल्या पळोवपाक. प्रॅक्टिकली आमी ग्रावंडार येवन पळयना कोण आसा कोण ना. सो आतां इमिडिएटली आमी मुखारलो कोर्स ऑफ एक्शन चालू करतले. सर इतलो टायम कित्याक लागलो तुमकां रिकवरी करपाक? ना कशें जालें हो पयलीं जो प्रोजेक्ट आहा तो WRD अंडर आशिल्लो. तो आमकां 2018 एप्रिलाक आमचे हँडओवर केलो. इमिडिएटली कोवीड लागलें 2-3 वर्स तशी गेली. सो तेन्नाय बीन प्रोसेस चालू केल्लो आनी थोडी रिकवरी जाल्ली. पूण मदीं कालांतरान 1 वर्स मातशें मदीं बंद पडलेलें. आतां हांव जाल्लें हांवें तें सगळें कितें आमचें फायनान्शियल पोजिशन म्युन्सिपालिटीचें सामकें वीक जाल्लें आसा. सो आमकां अशे तरेचे जे आमगेले जे प्रोजेक्ट आहा म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आसा सुडा आसतली काडा हे सगळे कडेन जे आमकां कोण आसा पळय न्ही रिकवरी ते आमी नेट धरपाचो आमची तयारी आसा. हांव आसा कुडचडा काडा हॉला कडेन आनी आयज जे CCMCचे चेअरपर्सन आसा प्रदीप नायक आनी CO प्रमोद कारेकर हेणी इन्स्पेक्शन केलें जे काडा हॉलाचे सकयल शॉपां आसा तेंची कितले वर्सां जाली तेंचे कडल्यान रेंट कलेक्शन करून आसलेलें. ते खंय तरी तांकां याद करून दिली तुमची रेंट आसा म्हणून. तशेंच तांकां शिटकावणी दिल्या जो पळय तांकां टायम दिल्लो आनी तो टायमूय बी तांकां रेंट भरपाक वाडोवन दिल्लो आसा. आनी ना ते समज रेंट भरना जाल्यार ते खंय तरी तेंची जी शॉपां आसा ते सील मारतले अशें तेणी म्हणलें आसा. आनी थोडी शॉपां तितून बंद आसात. सपोज तांकां शॉपां सपोज हे शॉपार काय धंदो करपाक ना जाल्यार तांकां दुसऱ्याक दिवची अशी तेणी सांगलेलें आसा. आनी पयलीं WRD अंडर आसलेली बिल्डींग आतां म्युन्सिपालिटी अंडर येयल्ल्या कारणान खंय तरी प्रदीप नायक जे आसा तेंचे प्रयत्नान हें जे रेंट कलेक्शन जें आसा तें करपाचें काम चालू आसा. आनी प्रदीप नायकान जेन्ना मिडिया कडेन उलयलें तेणी सांगलें की खंय तरी लेबराचो पेमेंट जायना म्युन्सिपालिटीची परिस्थिती बिकट आसा त्या खातीर आमकां असलो जो स्टेप आसा हो घेवपाक पडला अशें तेंचें म्हणणें आसा. जेणे एटलिस्ट जे लेबर आसा तेंचो पेमेंट जातलो. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर.
गोयच्या शिमेवेल्या चेकपोस्टाचेर नेमिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक लाच दिवन राज्यांत एपा शिवाय कसो प्रवेश करपाक दितात हे गुड्डिलासांव आम आदमी पक्षान उक्ताडार हाडला. हाचे वेल्यान गोयच्या सुरक्षे विशीं प्रश्न उप्रासला. गोयच्या सुरक्षेक सांबाळपाक दवरिल्ले मनीसूच पयशां खातीर गोयच्या सुरक्षेक कशे पणाक लावन बसला ते आम आदमी पक्षान #मिशन अगेन्स्ट करप्शन ह्या मोहिमे वरवीं काणकोणा पोळ्या चेकपोस्टाचेर स्टिंग ऑपरेशन दाखोवन दिलां. काणकोणा चेक पोस्टाचेर पुलीस, अबकारी, येरादारी पुलीस तशेंच मार्केटिंग फेडरेशनाक लाच दिवन गोंयांत चेक करिनासतना कशे घुसपाक मेळटा हो प्रकार आम आदमी पक्षान बुधवारा उक्ताडार हाडलो. We are starting and we have made it as a hashtag mission against corruption. आणि ताजी सुरवात काल काणकोणच्या चेक पोस्टार पोळ्यांतल्यान जाली. कारवारच्यान ट्रकार बसून हांव फूल कशी ब्रायब सीन चलता ती पळयली. ट्रक ड्रायव्हराचो क्लिनर जावन आमी गोंया भितर सरले. गोंयान भितर सरतकीत पोलीस आउटपोस्ट, एक्सायज आउटपोस्ट, RTO आनी फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन कितें म्हणून खबर ना म्हाका ते कितें करता आनी कित्याक लागता, बट ते ह्या सगळ्यांक कशे ब्रायब दिले वता ते हांवें स्वताच्या दोळ्यान पळयलें. कारण प्रत्येक जे ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल गोंया भितर येता किंवा भायर वता ते फक्त 500, 100, 200, 50, 20 म्हणजे 20, 40 रुपया सुद्धा दिवपी आसात. तातल्यान आमची सेक्युरिटी, तातल्यान आमची गोंयच्या लोकांची जी सेक्युरिटी आसा ती थ्रेटन करून कांय चॅकिंग ना, कांय नासतना फक्त ब्रायब दिवन हे ट्रान्सपोर्टर्स गोंया भितर सरता, भायर वता. गोयच्या सुरक्षेक फाटेर मारून हप्ते घेतिल्ले पयशे वतात तरी कोणाक असो प्रस्न आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. तशेंच चेक पोस्टाचेर आशिल्ले पुलीस तशेंच हेर यंत्रणेच्या कार्यालयात सरकारान CCTV कित्याक बसोवंक ना काय असोय तांचो प्रस्न. हे सगळे जर कलेक्शन जाता ते वता तरी कोणाक, आनी जर ते वयर वचना कोणाकच जाल्यार हाजेर वचक कित्याक ना. पणजे भर CCTV घाल्या. ज्या जाग्यार आमी आशिल्ले थंय एक कॉर्नराक एक CCTV आसा, पण आउटपोस्टा भितर RTO, पुलीस, एक्सायज, फेडरेशन सगळ्यांच्या आउटपोस्टा भितर CCTV कित्याक ना. कलेक्शन करपाक नॉन स्टाफ थंय बसयल्लो ते पळय, म्हणजे गोंय विकपाक काडलां अशें आमकां दिसपाक लागलां. आम आदमी पक्षान हो प्रकार उक्ताडार हाडिल्ले कळटकच एका अधिकाऱ्यान एका मॅडमीक खंय फोन केलो आनी तिका हे प्रकरण निवळपाक सांगले. गोयच्या सुरक्षेक घाळपणाक दवरून गोंयांत मुख्यमंत्र्या शिवाय ही खंयची मॅडम गोंय चलयता असो प्रस्न अमित पालेकरान केला. दिस इज द स्टेट ऑफ चेक पोस्ट ऑफ गोवा. सरकाराक जर दिसता की तांकां तांच्या नकळत हें चल्ला जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता आपले काम धंदो बंद करून घरा बसपाचें. कारण तांच्या नॉलेजा शिवाय एका हे जावपाक शकना. म्हणटकीर एक तर चीफ मिनिस्टराक हाजी नॉलेज आसा, ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक हाजी नॉलेज आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट स्वता चीफ मिनिस्टराच्या हातान आसा. तुमी हे पळयले की हे सगळें चलता आसतना थंयच्या एका ऑफिसरान कोणशाक वचून एक फोन मारलो. फोनार मॅडम मॅडम करून उलयतालो. आतां ही मॅडम कोण आमकां खबर ना, पूण जेन्ना तुमी सांगले अरे डायल कर तो नंबर म्हणल्यार फुडें ताणें नंबर इमिजिएटली डिलीट मारलो. याद आसा तुमकां थंय हे थंय गेटीर घडलें. म्हणजे ही मॅडम कोण? चीफ मिनिस्टर सरकार चलयता काय कोण मॅडम सरकार चलयता हो प्रश्न निर्माण जाता. चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्युरिटी ऑफ गोवा काय मॅडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्युरिटी ऑफ गोवा? Chief Minister is responsible for check post and what is happening there, or some madam is responsible for this? Somebody needs to answer this. BJP Sarkar jo goincho asa needs to answer these questions. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
मोरजे चर्च वाठारांत मोरजेच्यान तुये म्हापसा वाया पणजे वचपी बस शुक्रारा सकाळी बंद पडली. सकाळी कामार वचपी लोक ह्या बशींनी प्रवास करतात. बस बंद पडिल्ल्यान कामार वचपी लोकांचे हाल जाले. शुक्रारा सकाळी मोरजे कदंबा बस बंद पडली. 30-35 वर्सां पयलींच्यो पोरण्यो कदंबा बशी ग्रामीण वाठारांत धाडटात. मदींच ह्यो बशी बंद पडटात. सकाळी ह्या बशींनी कामार वचपी लोक प्रवास करतात. बस बंद पडल्यार वरांची वरां प्रवाशांक तात्काळून वाटेर उबे रावचें पडटा. उपरांत प्रवाशांक कामार पावपाक वेळ जाता. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन गांवांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कदंबा बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी मोरजेकारांनी केल्या. माझी रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक असले जुने बशी म्हाका दिसता 20-25 वर्सांची बस असले बशी इतल्या लॉंग रुटाक घालपाचे न्हू. बरे न्यू बशी घालपाचे कित्याक हांगांतल्यान डायरेक्ट पणजे वचपी लोक कामांक मोरजेसून पणजे म्हणजे एकदम लांब पडटा आनी जेंचे कडेन गाडये स्वताचे आहा ते पावंक शकता. ताका लागून हे जुने बशी घालचे न्हू, नवे बशी घालचे जेणे करून लोक टायमार पणजे पावतले. हे पळय आतां घात जालो न्हू बस मोडली म्हणटकच, तेन्ना हे गव्हर्मेंटान विचार करचो आनी न्यू बस घालची. मागीर ते पॅसेंजर आमचे खंय कशे गेले पॅसेंजर वचोंक नासले, ते पॅसेंजर तेमान वयताले, तेमान वचपाची. मागीर परत पॅसेंजर घेवन पेडण्यासून म्हापशा वचपाची. तेचेर पर्यायी बस बी धाडली कदंबा? ना काय धाडू. आयज सरकारान एक कदंबा बशी घालून खरी म्हळ्यार सोय बरी जाल्या आनी ह्यो बशी ज्यो आसात त्यो जुने जाल्ल्यो आसात. तेन्ना म्हजी एक कळकळीची विनंती की सरकारान हेचेर लक्ष घालून, कारण ह्या पेडण्यान जे बाबडे बशीची वाट पळोवन बशीन वचपी लोक असतात ते तेंचे आपल्या सबंद दिसाची मेळकत करपाक वयतात ते, आनी ती जर तांकां वचोंक ना मेळ्ळे जर तेंची हालत वेगळी जाता. तेन्ना हो कदंबाचो चेअरमॅन जो आसा हो आमचो पेडण्याचो जावन आसा, तेणी जातीसून लक्ष घालून ह्या लोकांची सोय करची आनी तो करतलो अशी म्हाका आशा आसा. आयज आमी मोरजे चर्चच्या वाठारांत आसात आनी कदंब बस जी आपली मोरजेच्यान तुवें म्हापसा पणजे वयताली ती 7:15 ही कदंब बस हांगासर बंद पडलेली आसा. खरं म्हणजे सरकारान ज्या वेळार एखादी बस बंद पडली आणि प्रवासी वयतले कशे कामांक त्या खातीर हाचेर दुसरी सोय करपाची गरज आसली, पूण सरकारान तशी केली ना. 7:15 कदंब बस ही हांगासर बंद पडल्या. पेडणे म्हालान जायते भशेन जुने बशी सुरू केल्ले आसा, त्यामुळे अधून मधून अशे बसी बंद पडटा. सरकारान जुने बशी मोडीत काडून नवे बसेस घालचे आणि प्रवाशांची सोय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे. देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000 आनी यादस्तीक आनी पांचवे 12,000 आनी यादस्तीक भेटयतले. तशेंच सुमार 10 उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. म्हापशा नव्यान उक्तावण जावपी जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सा वतीन समेस्त गोंयकारांक माय मोगाचे आपोवणे. 3 नोव्हेंबर दनपारां 12 वरांचेर सुब्रया नाटेकार बिल्डिंग ऑपोजिट म्युनिसिपल मार्केट म्हापशा गोवा. भांगराच्या आकर्षित दागिन्यां खातीर भेट दियात. 3 नोव्हेंबराच्यान म्हापशा
जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सांक.